आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन मुलेले श्रेष्ठ दिता ऐसा वस्त्रामध्ये तुझं आणि सदो तुझा पुढचे जेजू भाग्यवत मरे देवाची माई आपापया खाती विनंती कोर. आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन मुलेले श्रेष्ठ दिता ऐसा वस्त्रामध्ये तुझं आणि सदो तुझा पुढचे जेजू भाग्यवत मरे देवाची माई आपापया खाती विनंती कोर. आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन मुलेले श्रेष्ठ दिता ऐसा वस्त्रामध्ये तुझं आणि सदो तुझा पुढचे जेजू भाग्यवत मरे देवाची माई आपापया खाती विनंती कोर. आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन मुलेले श्रेष्ठ दिता ऐसा वस्त्रामध्ये तुझं आणि सदो तुझा पुढचे जेजू भाग्यवत मरे देवाची माई आपापया खाती विनंती कोर. आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नवन मरे कृपेन मुलेले श्रेष्ठ दिता ऐसा वस्त्रामध्ये तुझं आणि सदो तुझा पुढचे जेजू भाग्यवत मरे देवाची माई आपापया खाती विनंती कोर. आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नॉन मरे कृपेन मुलेले श्रेष्ठ दिता ऐसा वस्त्रामध्ये तुझं आणि सदो तुझा पुढचे जेजू भाग्यवत मरे देवाची माई आपापया खाती विनंती कोर. आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नॉन मरे कृपेन मुलेले श्रेष्ठ दिता ऐसा वस्त्रामध्ये तुझं आणि सदो तुझा पुढचे जेजू भाग्यवत मरे देवाची माई आपापया खाती विनंती कोर. आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नॉन मरे कृपेन मुलेले श्रेष्ठ दिता ऐसा वस्त्रामध्ये तुझं आणि सदो तुझा पुढचे जेजू भाग्यवत मरे देवाची माई आपापया खाती विनंती कोर. आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नॉन मरे कृपेन मुलेले श्रेष्ठ दिता ऐसा वस्त्रामध्ये तुझं आणि सदो तुझा पुढचे जेजू भाग्यवत मरे देवाची माई आपापया खाती विनंती कोर. आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. पुता पवित्र आत्म्या आधी आता आणि सदा सदा काल आमेन. ओमके जेजूस आमकां आनी वर आमकां आयकोणांतल्या उज्यांतली सगळे आत्म्या सरकारात जाचलेल्या. दुसरो मिस्तेर स्वामी जेजू क्रिस्त जिवन जातोच 40 दिसांनी पोरजळीत सरकार चडलो. आमची बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझ्या रायज आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट रायजायज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची बातकाम कोस आनी आमकां तरण्या पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलले सुर्वीस पोवचे तें सा उसरे मदें तूं सदो आनी सदो जो पुजेजो एंग मरे देवाची माय आमी विनोद कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सुर्वीस पोवचे तें सा उसरे मदें तूं सदो आनी सदो जो पुजेजो देवाची माय आमी विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सुर्वीस पोवचे तें सा उसरे मदें तूं सदो आनी सदो जो पुजेजो मरे देवाची माय आमी विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सुर्वीस पोवचे तें सा उसरे मदें तूं सदो आनी सदो जो पुजेजो मरे देवाची माय आमी विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सुर्वीस पोवचे तें सा उसरे मदें तूं सदो आनी सदो जो पुजेजो मरे देवाची माय आमी विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सुर्वीस पोवचे तें सा उसरे मदें तूं सदो आनी सदो जो पुजेजो मरे देवाची माय विनोदी कोर आतां आनी आमच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सुर्वीस पोवचे तें सा उसरे मदें तूं सदो आनी सदो जो पुजेजो मरे देवाची माय विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सुर्वीस पोवचे तें सा उसरे मदें तूं सदो आनी सदो जो पुजेजो मरे देवाची माय विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सुर्वीस पोवचे तें सा उसरे मदें तूं सदो आनी सदो जो पुजेजो देवाची माय आमा विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सुर्वीस पोवचे तें सा उसरे मदें तूं सदो आनी सदो जो पुजेजो मरे देवाची माय आमा विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी सकाळ आमेन. ओमगे जेजूस आमकां आनी वर आमकां आयकोणांतल्या उज्यांतली
तिसरो मिस्तेर स्वामी जेजू ख्रिस्त स्वर्गार वेतोच पाठयलो पवित्र आत्म्याक केन्नाक म्हणलेल्या सुवातेर जो आंकवार मारया आनी आपोस आसले आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पयस जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सागर जाता तशी संवसारान जावं आमचो दुस्पतो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां तानेत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नवन मरे कृपेन मुरलेले श्रेष्ठ पोर तुझे त्यासा दुसऱ्या मध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भाग्यवत मरे देवाची माई आपापल्या गाती विनंती कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नवन मरे कृपेन मुरलेले श्रेष्ठ पोर तुझे त्यासा दुसऱ्या मध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भाग्यवत मरे देवाची माई आपापल्या गाती विनंती कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नवन मरे कृपेन मुरलेले श्रेष्ठ पोर तुझे त्यासा दुसऱ्या मध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भाग्यवत मरे देवाची माई आपापल्या गाती विनंती कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन आणि मरे कृपेन मुरलेले श्रेष्ठ पोर तुझे त्यासा दुसऱ्या मध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भाग्यवत मरे देवाची माई आपापल्या गाती विनंती कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नवन मरे कृपेन मुरलेले श्रेष्ठ पोर तुझे त्यासा दुसऱ्या मध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भाग्यवत मरे देवाची माई आपापल्या गाती विनंती कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नवन मरे कृपेन मुरलेले श्रेष्ठ पोर तुझे त्यासा दुसऱ्या मध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भाग्यवत मरे देवाची माई आपापल्या गाती विनंती कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नवन मरे कृपेन मुरलेले श्रेष्ठ पोर तुझे त्यासा दुसऱ्या मध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भाग्यवत मरे देवाची माई आपापल्या गाती विनंती कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नवन मरे कृपेन मुरलेले श्रेष्ठ पोर तुझे त्यासा दुसऱ्या मध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भाग्यवत मरे देवाची माई आपापल्या गाती विनंती कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नवन मरे कृपेन मुरलेले श्रेष्ठ पोर तुझे त्यासा दुसऱ्या मध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भाग्यवत मरे देवाची माई आपापल्या गाती विनंती कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नवन मरे कृपेन मुरलेले श्रेष्ठ पोर तुझे त्यासा दुसऱ्या मध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भाग्यवत मरे देवाची माई आपापल्या गाती विनंती कोर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन बाबा पिता आणि पवित्र आत्म्या आधी आता आणि सदा सदा काल आमेन ओमगे जेजू समका निवार आमकां कोणातल्या उज्यातली करत आसलेले चवथा मिस्तेर स्वामी जेजूच्या मरणा उपरांत आंकवार मोरी 6 वर्सांनी स्वर्गार गेली आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझ्या रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं स्पोटो एक रायज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकाम गोस आनी आमकां तरण्या फुडें दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोवचे ते इसा उसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू ऐन मरे देवाची माय आम्हा पातया खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोवचे ते इसा उसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू ऐन मरे देवाची माय आम्हा पातया खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोवचे ते इसा उसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू बेगीन मरे देवाची माय आम्हा पातया खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोवचे ते इसा उसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू बेगीन मरे देवाची माय आम्हा पातया खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोवचे ते इसा उसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू मागीर मरे देवाची माय आम्हा पातयेची विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोवचे ते इसा उसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू मागीर मरे देवाची माय आम्हा पातयेची विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोवचे ते इसा उसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू मागीर मरे देवाची माय आम्हा पातयेची विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोवचे ते इसा उसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू
बाईन मरे देवाची माये आम्हा पाहत्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बदले सर्वेस पोजते ईसा उस्ट्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचा पूजेजो. बाईन मरे देवाची माये आम्हा पाहत्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बदले सर्वेस पोजते ईसा उस्ट्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचा पूजेजो. बाईन मरे देवाची माये आम्हा पाहत्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आणि पवित्र आत्म्या आधी आता सदा सदा काल आमेन. ओमकी जेजूस आमकां आनी वर आमकां कोणातल्या वचनांतली सगळ्या कुडी वचो गरज आसलेल्या. पांचवो मिस्तेर आंकवार मोरेच्या मस्तकार मुकुट घालो आनी केली तिका संवसार आनी सरकाराची राणी. पासर्गीच्या तिचें नांव पयस जावं तिचें रायज आमकां येवं तिची कशी सागर जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां आतां पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नवन मरे कृपेन मुरलेले सुरेश पोत जायसा उसऱ्या मंदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माई बाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नवन मरे कृपेन मुरलेले सुरेश पोत जायसा उसऱ्या मंदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माई बाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नवन मरे कृपेन मुरलेले सुरेश पोत जायसा उसऱ्या मंदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माई बाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नवन मरे कृपेन मुरलेले सुरेश पोत जायसा उसऱ्या मंदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माई बाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नवन मरे कृपेन मुरलेले सुरेश पोत जायसा उसऱ्या मंदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माई बाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नवन मरे कृपेन मुरलेले सुरेश पोत जायसा उसऱ्या मंदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माई बाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नवन मरे कृपेन मुरलेले सुरेश पोत जायसा उसऱ्या मंदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माई बाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नवन मरे कृपेन मुरलेले सुरेश पोत जायसा उसऱ्या मंदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माई बाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नवन मरे कृपेन मुरलेले सुरेश पोत जायसा उसऱ्या मंदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माई बाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नवन मरे कृपेन मुरलेले सुरेश पोत जायसा उसऱ्या मंदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माई बाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओमगे जेजूस आमकां आनी वर आमकां कोणातल्या वचनांतली सगळ्या कुडी आत्म्या सागर गरज आसलेल्या. नमान राणी काकुची माय तूं आमचे जिवीत अमृतानी भरवसो आमी पडिशी विशी बालकां तुका ओलो मारता. त्या तुकाच्या कोणान तुका सोडून उदोल करून माई तुका प्रार्थना. आमच्या दोळ्याची रातीनी तुजी काकुची नोदर कर. तूं कोणावारी आनी मोगाल दलोपाक वाट मारी ह्या पडेसा उपरांत सोपची स्वाम आमकां दाखोय. भाग्यवत देवाची माई आमचे खातीर माग जेजून बसयल्यात ते आमकां पावस जावचो. बाप साहेबाच्या इतिहासा पासत आमच्या बापा सर्गीच्या तिचें नांव पयस जावं तिचें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायस आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां आतां पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमन मरे कृपेन मुरलेले सुरेश पोत जायसा उसऱ्या मंदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माई बाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. बापा पुतात प्रेत आत्म्या आदी आतां सदां सदां काल आमेन.
sodan Bapa Usung tiada duka Adria sodan Bapa Usung tiada duka सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकां दिवं आज आमी ह्या मिसाचे भेटेन किरीत भाशेन मागतले हांव आमची धाकटुले भयण आपल्या किडनीची ट्रान्सप्लांट करता जेनेसिया डिकॉस्टा देवान ताका बरे भाशेन ही सर्जरी ताची जावंक आनी बरे तरेन सगळें बरें वसूंक आनी ताचो जीव बरे भाशेन राखूं म्हूण ताचे खातीर आमी मागुया. ह्या मिसान दिनवासणीचें बलिदान भेटयता जेडन पोटिपो आयज ताचो दुसरो जल्माचो दीस ताचे खातीर मागुया. ह्या भुरग्याक देवान आपले आशिर्वाद भरून बरी भलायकेन ताका सांबाळूं. तशेंच आज समुदाय जी मांडाबोट सांबाळटा ती जावन आसा आसोय आनी होली क्रॉस ह्या सगळ्या रावतल्या आमच्या बाबा भयणांक ह्या समुदायान तांकां देवान आशिर्वादान भरूंक आनी बरी भलायकी तांच्या कुटुंबाक दिवंक तांचे खातीर मागुया. तशेंच मागुया आमच्या सगळ्यां खातीर आमी अदीक आनी अदीक जाणवायेन भरूंक आमकां देव शाणेपण दिता. God gives us wisdom that we may grow both in wisdom and knowledge. आमी दोनी शाणेपण आनी बरी बुदीन आमी वाडूंक तशेंच आमकां देवान आपल्या मोगान सदांच सांबाळ म्हूण हे मिसान आमकां मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सोय आसूं. भावा भयणीनो, आयज साद्या काळाचो 28वो आयतार आनी आमच्या दोन प्रांतांत तो लोकसंपर्क साधनाच्या मुनियारीकपणाक भेटयलेलो आयतार. ह्या वर्सा विश्व लोकसंपर्क साधनाच्या दिसाक पाप सायबान विशय विचून काडला तो म्हणल्यार हे आनी पळय. वर्तमानपत्रांचेर आनी न्यूज चॅनलांचेर मेळटात त्यो खबरो जायते फावट ऑफिसांत बसून बरयलोल्यो. हाका लागून पाप सायब फ्रांसीस मागता ह्यो खबरो बरोवचे आदीं लोकां पयशी भेटून आनी कितें घडलां तें थंय वचून लोकांचो अनुभव घेवंक खबर दिवंक. आयच्या शुभ वर्तमानांतलो ह्या सेवा धर्माक हो विशय काडला. देवा लागीं सगळें घडटा. पाप फ्रांसीस सांगता ते भाशेन जंय कितें घडलां थंय पयशी वचूंक अवघड जायत, पूण देवा लागीं सगळें घडटा. लोकसंपर्काचो वावर करतल्यांक देवान घटाय दिवंक तशें आमच्या दोन प्रांतांत लोकसंपर्क साधनाच्या खात्यांत वावरतल्या पासत हे मिसाचे भेटेन मागुया. बाबा भयण आज जावन आसा डे ऑफ कम्युनिकेशन्स. लोकसंपर्क म्हणटा ते आमी डायसिजन कम्युनिकेशन डे. येयात आनी पळयात अशें पाप सायब आमकां उलो मारता तेन्ना जायते फावटी आमकां जायतीं साधनां आसात. आमी ह्या संवसारांत ही साधनांचो वापर करता, जावं ते वॉट्सॅप, जावं ते आमी ट्विटर, जावं ते आमी हेर दुसरी साधनां आमी वापरता तेन्ना उदीक आनी उदीक बरे तरेन आमी ती वापरूंक आनी फावो तसले जेजूचे गोवाय आमी जावंक जायते फावटी आमी ह्या संवसारांत वावरूंक ना. ह्या वेळार आमी बोगसोणें मागुया, आमची चुकीची दूख धरुया आनी सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत बागेन सदांच्या वारमरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी कोरान पण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन.
Sumyaka kutku, sumyaka kutku, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता, तुझ्या वैभवापासून आमी तुका वखाणटा. सुम्या जेसू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुतान, सुम्या देवा देवा, देवाची शेली तू संसाराचे पाप काढाय आमची काकूतो, तू बापाच्या उजव्या बोजात आमचे मागणे ऐकून घे. कित्याक पवित्र आज्ञा सांगाती, सुगी महिमा देवा देवा बापाचे दोन महिमा देवा, सुगी महिमा देवा जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, सुगी महिमा देवा एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू Amen. Amen. प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुका मानता तसल्योच कोन्यो करूं, जावं आमचे काळजाचे होंत्रे, आनी सदां त्यो शेवटाक पावोवंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझ्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. जाणवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें मागलें आनी देवान म्हाका गिन्यान दिलें. हांवें देवाक उलो मारलो आनी जाणवायेचो आत्मो म्हजेर देंवलो. बेटकात्यां आनी शिवासनां परस हांवें तिची चड अपुरबाय केली. तिचे लागीं सोर केल्यार म्हाका गिरेस्तकाय कांयच न्हय. कसलेंय अमोलीक माणीक जावं तिचे कडेन हांव सोर करिना. कित्याक तिचे मुखार सगळें भांगार एक चिमटी बोर रेवे इतलेंच, आनी तिच्या फुड्यांत रुपें म्हणल्यार माती. भलायके आनी सोबिताये परस हांवें तिचो चड मोग केलो. उजवाडा परस ती म्हाका अदीक जाय जाली, कित्याक तिचो उजवाड कदींच पालवना. तिच्या बरोबर सगल्यो बऱ्यो वस्तू म्हाका मेळ्ळ्यो आनी
तिच्या हातांतल्यान ओप्रिमीत गिरेस्तकाय. देवाचें उतरें. आमचो जबाब जातलो, तुज्या मोगान सर्वेस्परा आमकां दादोशी कोर. पोतून म्हणुया, तुज्या मोगान सर्वेस्परा आमकां दादोशी कोर. आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरूंक दिवं नाका. तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय. परतून हे सर्वेस्परा केन्ना पर्यान रागाबरीत रावतलोय. तुज्या चाकरांचे तुका चुरचुरे दिसूं. जबाब, तुज्या मोगान सर्वेस्परा आमकां दादोशी कोर. दीस उजवाडटा तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर. दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोशान आमी उल्हासोशें कोर. जशें कोश्टा दोगदोगांनी आमचे दीस तुवें बरिल्ले आनी जायतीं वर्सां विघ्नां ओनवारां आमचेर धाडलीं, तशेंच आतां आमकां संतोश भोगूं दी. जबाब, तुज्या मोगान सर्वेस्परा आमकां दादोशी कोर. तुज्या चाकरां खातीर तूं कितें करूंक शकताय तें तांकां दाखय. तांच्या भुरग्यांचेर तुजे मोहिमेचो प्रकाश फाकून दी. सर्वेस्पराचें बोलेपण आमचेर देवूं. आमच्या हातांचो वाव सुफल कोर. होय, आमच्या हातांच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जबाब, तुज्या मोगान सर्वेस्परा आमकां दादोशी कोर. हेब्रिवांक बरयलोलें चिटी वेल्लें वाचप. खरेंच देवाचें उतर जिवें आनी सुडसुडीत. तें दोनूय वाटांनी पाजलोलें तोवारी परस भितर रिगता. मनशाच्या जिवाचें आनी ओतम्याचे सांदे आनी मेंदू दोशी जातात. थंय पर्यान रिगूंक ताका शक्ती आसा. तें ताच्या काळजाचे उतरेक आनी चिंतना पारखिता. देवा मुखार लिपोन उरता तसली रोचना ना. पूण जाका आमी आमच्या कोरण्याचो हिशोब दिवंक जाय ताच्या दोळ्या मुखार सगळें उक्तें आनी परगट. देवाचें उतर हें. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. कुशे मनान जी कोण गरीब ती खरेंच सुभागी. स्वर्गीचें राज खरेंच तांचें. सर्वेस्पराक जय. Alleluia, 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 Alleluia. Survispo तुमचे सवे आसू. तुमचे सोय आसूं. मार्क पोरमोणी जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस धांवून आयलो. ताचे मुखार दिमी मोडून ताणें ताचे कोडे विचारले, बोऱ्या गुरुजी, सासणाचें जिवीत जोडून घेवचे खातीर हांवें कितें करूंक जाय? जेजून ताका म्हळें, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? एकल्याच देवाक काडून दुसरो कोणूच बरो न्हय. तूं आज्ञा तर जाणय, जिवेशी मारूं नये, पोरदुवार करूं नये, चोरूं नये, लोटी गोवाय दिवं नये, लोबाडी करूं नये, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी. त्या मनशान ताका असो जबाब दिलो, गुरुजी, म्हज्या भुरग्यापणांतल्यान हें सगलें हांव पाडून आयलां. तेन्ना जेजून ताची नदर मारली आनी ताका ताची अपुरबाय दिसली आनी ताणें म्हळें, एकूच तुका उणें, वच
तुजे कडेन आसा तितलेंय वीक आनी दुडू गरिबांक दी आनी तुका स्वर्गांत तेवो मेळटलो. मागीर ये आनी म्हजो पाटलाव कर. पूण तो ही उतरां आयकून कोंतवलो आनी दुखाबरीत जावन कोडसरलो, कित्याक ताचे लागीं खूब गिरेस्तकाय आसली. जेजून आपणा भोंवतणी नदर मारून आपल्या शिसांक म्हळें, गिरेस्तकाय आसलोल्यांक देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक कितलें कठीण. ही उतरां आयकून शीस तोटाकले. पूण जेजून नव्यान उलोवन म्हळें, म्हज्या भुरग्यांनो, देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक कितलें म्हूण कठीण. एका गिरेस्त मनशाक देवाच्या राज्यांत भितर सरचे परस एका उंटाक सुयेच्या बिड्डेंतल्यान वचूंक उदीक सोंपें. ते उदीक तोटाकले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, तशें जाल्यार कोणाक तर ताळोन मेळत. जेजून तांचे दोळे लावन तांकां सांगलें, मनशा कडेन तें घडना, पूण देवा कडेन तशें न्हय, कित्याक देवा लागीं सगलें घडटा. पेद्रून तोंड घालून अशें जेजूक म्हळें, पळय, आमी सगलें सांडून तुजो पाटलाव केला. जेजून जबाब दिलो, हांव तुका खरेंच सांगतां, कोणूय म्हजे पासत आनी शिव व्हरतना पासत आपलें घरदार, भाव भयण, आवय बापूय, भुरगीं बाळां वो शेतां भाटां साडीत जाल्यार आतांच ह्याच काळांत दुमाड्यां बरोबर तो घरांदारां, भावा भयणी, आवय बापूय, भुरगीं बाळां आनी शेतां भाटां एकाक 100 घेतलो आनी येता त्या काळांत सासणाचें जिवीत जोडटलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ तो महानी वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाड बाबा भयणीनो, आमी काय बरें तें इंग्लिशीन एक कांतार आयकोता. मनी मनी हनी ओ इट्स हनी इट्स अ रिच मॅन्स वर्ल्ड. आमी आयकोता हें गायन. जायते फावटी हें कांतार आमी आयकोन आदली आमची कोण आसात ती म्हणटली बरें कांतार. पूण संवसारान चोवंक गेल्यार सगलें पयशांचेर दवरलेलें आसा. बिकॉज इट्स हनी इट्स अ रिच मॅन्स वर्ल्ड अशें म्हणटात. आमचे हिंदी भाशेनूय ही कांतारां जायत येतात. पयशे आसात थंय मनीस आसता, पयशे आसात थंय व्हडवीक आसता, पयशे आसात थंय मान आसता, पयशे आसात थंय तुका व्हडपण आसता. दोन वस्तू ह्या संवसारांत आमी पळयता. जाचे कडेन पयशे आसात, जाचे कडेन गिरेस्तकाय आसा, ताका सगलो लोक सलाम करता. लोक सजमता तो बरे बुद्धीचो, इज अ मॅन हू इज नॉलेजेबल. पूण बाबा भयणीनो, घोडेक्या मनशा लागीं जायते पयशे आसत, ही मे हॅव अ लॉट ऑफ वेल्थ, पूण ताचे लागीं शाणेपण आसना. समटायम्स ही लॅक्स विजडम. आनी हें आमच्या जिवितांत आमी जायत्या जाणां कडेन ना तें आमी पळयता. अशेंच कितें एका गांवांत जालें. हिंदू आनी मुसलमान एका गांवांत रावतालीं आनी त्या गांवांत तीं बरे तरेन एकामेकाच्या मोगान जियेतालीं. अकस्मात आमी जाणा हिंदू धाकटुलें देवूळ करता, ताका आमी गोमटी म्हणटात. गोमटी कडेन आपले पुजा ती करतात. अकस्मात ती मोडली एका दिसाक. तें धाकटुलें देवूळ तांचें आहलें देवळां तें मोडलें आनी कोणें वॉट्सॅपार मॅसेज घातली, पळय मुसलमानांनी तें मोडून उडयलें, तांकां नाका आसलेलें, आमी पुजा केलेली अशें दुसऱ्या गांवच्या मनशान वॉट्सॅपार घातलें. रोखडेंच सगल्याक व्हायरल जालें आनी जाता आसतना दुसऱ्या गांवचे लोक आयले झगडूंक, कित्याक हें धाकटुलें देवूळ तांणी मोडलें काय म्हणून. तेन्ना दुसऱ्या गांवची एकली बायल आपल्या न्यूज चॅनलाक घेवन आनी आपल्या बरोबर रिपोर्टरांक घेवन थंय गेली आनी ह्या गांवांत पयले सुवातेर गांवाच्या लोकां लागीं जालें, तुमी कोणें मोडलां. ती म्हणूंक लागली, राती वारो आयलो, वादळ मोड आयले, मोडला जाल्यार आमी नको कोणें, कित्याक आमी भितर आसलीं. तिणें आनी कोणा कडेन विचारलें, जाग्यार वचून पळयलें आनी जाग्यार वचून पळयत जाल्यार एक झाडाचो खांदो त्या देवळाचेर पडलेलो आनी तें सगलें मोडोन गेल्लें. बाबा भयणो, रोखडेंच तिणें आपलें चॅनल उगडलें आनी न्यूज ब्रॉडकास्ट केलो. आपल्या प्रायवेट चॅनल आसलें तिचें लोकल चॅनल, रिजनल म्हणटात पळय तेचेर. आनी लोकांक सांगलें हें कोणेंच मोडूंक ना, पूण वादळ मोडान हें सगलें जालें, ताचेर खांदो पडलो आनी आतां पळय ही हिंदू आनी मुसलमान भावा भयणां आपल्या ह्या देवळाची, ह्या जाग्याची सफाई करतात. म्हणटकूच जें कोणें वॉट्सॅपार घातलां तें सगलें
फाल्स, इट्स अ फॉल्स न्यूज, फेक न्यूज आमी म्हणटा. बाबा भयणीनो, अशेंच आमी आयच्या आधुनीक काळार पळयता. वी हॅव लॉट ऑफ ॲप्स वीच गिव अस कम्युनिकेशन. आमकां जाय ते साधनां आसात ह्या संवसारांत जी आमकां लोक संपर्क करूंक आदार मेळटा. देखीक वॉट्सॅप, देखीक आमचे मदें ट्विटर, देखीक आमी दुसरी हेर ॲप्स घेवन भोंवता आमच्या सांगात्या बरोबर. वी हॅव सर्टन ग्रुप्स, वी फॉलो दोज ग्रुप्स. आनी अशें जायते फावटी खबरो पत्रो वो जायत्यो वस्तू येतात. सम विडियोज कम ऑन वॉट्सॅप, आमकां दिसतात त्यो खऱ्यो. आमी ताची जाणणी काडूंक वचून वी डोंट गो टू फायंड आवट वॉट इज द रियल स्टोरी बिहायंड इट. रोखडेंच आमी फॉरवर्ड करता. कित्याक करता काय? आमी दुसऱ्यांक धाडटा. आमकां दिसता तें कितें सांगलां, त्या विडियोन तें येयलां, तें घोडी सोत. एंड दॅट्स हाव वी मिसकम्युनिकेट. आमी दुसऱ्यांक बाबा भयणीनो जें कितें बरें आसा तें वायट आमी दाखोवड करता. घोडयेक वी बिकम एन एजंट ऑफ हेट्रेड, वी बिकम एन एजंट ऑफ डिविजन, वी बिकम एन एजंट दॅट कॉजीस द अनरेस्ट इन द सोसायटी. जायते फावटी अशेंच जाता बाबा भयणीनो. आज हे शुभ वर्तमानांत आमकां कांय बरी वस्तू, 3 वस्तू मेळटात. एक तोरणाटो जेजूशी येता आनी जेजू मुखार तो पयलेसो त्या खालतीकायेन दिमी मोडटा. दॅट्स वॉट एवरी वन वॉन्ट्स टू शो दॅट आय एम हंबल बिफोर अ गुरुजी. म्हणटकूच आपल्या गुरुजी मुखार तो खालतीकायेन दिमी मोडटा आनी ताचे कडेन विचारता, बऱ्या गुरुजी सासणाचें जिवीत जोडून घेवचे खातीर हांवें कितें करूंक जाय? वॉट शूड आय डू टू गेन इटर्नल लायफ? आनी जेजू ताका म्हणटा, म्हाका वाय डू से दॅट आय एम गूड? वाय डू से बरो म्हाका कित्याक तूं म्हणटाय? एकल्याच देवाक काडून दुसरो कोणूच बरो. नो वन एल्स इज गूड एक्सेप्ट आवर गॉड. आनी त्या देवाक तो म्हणटा, यू हॅव टू कीप द स्टॅट्यूट्स दॅट आर गिवन इन द 10 कमांडमेंट्स. तुजी आज्ञा तूं सांबाळ. आनी ताका म्हणटा, जिवेशी मारूं नये, पोरदुवार करूं नये, चोरूं नये, लोटी गोवाय दिवं नये, लोबाळी करूं नये, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी. आनी हो तरणाटो म्हणटा, हें सगळें हांवें केलें गुरुजी, आय एम फॉलोईंग इट. सो इट्स नॉट दॅट आय एम नॉट फॉलोईंग, आय एम फॉलोईंग ऑल द 10 कमांडमेंट्स, आय एम फॉलोईंग इट इन माय डे टू डे लायफ. आनी तेन्ना जेजून ताचे नोदर मारली आनी ताका पुरबायली. Jesus had a nice look at him and he liked him because really he was following the 10 commandments in his life. He was keeping up to the Torah. And खरेंच आपल्या जिवितांत तो. But Jesus pierced through in his heart. ताचे मन जेजून ओळखलें. घोडयेक तो बरे बुद्धीचो मनीस जायत आसलो, पूण जेजू ताचें शाणेपण कितें तें जाणा आसलो. आनी हाका लागून जेजून कांय बरीं उतरां म्हणलें. एकूच तुका उणें, देयर इज वन थिंग मिसिंग. गो सेल एवरीथिंग दॅट यू हॅव एंड गिव इट टू द पुअर. वॉच तुजे लागीं आसा तितलें वीक आनी गरिबांक दुडू दी. आनी बाबा भयणीनो, जेजून अशें सांगले उपरांत ताचें तोंड मुखामोड पडलें ह्या मनशाचें. ही बिकेम सॅड. वाय? बिकॉज ही वॉज अटॅच्ड. आपले गिरेस्तकायेक लुबदून तो आसलो. आपली गिरेस्तकाय ती म्हजी भाटां बेसां, म्हज्यो वस्तू सगल्यो. आय हॅव अ गूड कार, आय हॅव अ गूड वेल्थ, आय कांट लीव. जेजून हे भाशेन कंडिशन कोणाकूच घालूंक ना, कोणाकूच म्हणोंक ना. म्हजो पाटलाव करूंक सोदता जाल्यार म्हजे सांगात येयात. आमचे मदें जायते तरणाटे आसात, नांवां घेना कोणाचीच. फाल्यां तर कोणेंय तर म्हणलें तुका पयशे दिता आनी तांचे लागीं सपोज लॉटरी लागली 10 लाख म्हणटले, जोक मार इगोजिनान कित्याक वचोंक जाय? फादराचो आनी शेअर माव कित्याक जावं? लेट्स बाय अ नायस कार, लेट्स रूम, लेट्स एन्जॉय. मनी मनी इट्स हनी, इट्स अ रिच मॅन्स वर्ल्ड. बाबा भयणो, हेंच आमचें धोरण जाता. एंड दॅट्स एक्झॅक्टली वॉट दीस यंग मॅन डीड. आनी जेजू पयले फावटी जाणा आसलो मनीस करचो ना म्हूण. एंड दॅट्स हाव जीजस सेड, म्हज्या भुरग्यानो, देवाच्या राज्यान भितर सरूंक तुमकां कोठीन, एका ग्रेस्त मनशाक कोठीन. एंड ही कोट्स जेरुसलेम. त्या जेरुसलेमाक हे भाशेन 2 दारवंटे आसले. एक व्हडलो दारवंटो आनी एक ओशी दारवंटो आसलो. म्हणटून रातचे वेळार व्हडलो दारवंटो बंद करताले, धाकटो ओशी दारवंटो उक्तो करतालो. म्हणटकूच एकूच मनशान त्या दारवंट्यांतल्यान पासार जावंक जातालें. जरी तो दुसरो कोणी तांचे ऊंट आसले, तांचेर तो सगलो आपलो माल, they used to bring their things, carry their things because they were trading. म्हणटच ते वस्तू सगल्यो दिवंक पडटाले आनी त्या उंटाक त्या दारांतल्यान
बसून ताणी भितर काडचे पडटाले आनी उपरांत त्यो वस्तू ताच्या खांदार घालच्यो पडटाल्यो, ताचे फाटीर घालच्यो पडटाल्यो. जेजू म्हणटा एका उंटाक पुत्यान ह्या सुयेच्या बिड्डेंतल्यान मिन्स दॅट नॅरो गेट ताका पुत्यान भितर सरूंक कठीण जावचें ना, पूण आमकां जातलें ग्रेस्काय आसलेल्याक. सो यू वील हॅव द डिफिकल्टी. आनी हेच बाबा भयणीनो आयच्या पयले वाचपान आमकां मेळटा काय बरें. इफ वी सी वॉट जीजस इज टेलिंग, इट इज फाउंड इन द फर्स्ट रिडींग. जाणवायेच्या पुस्तकांत सॉलोमन वॉज आस्क्ड, देवान सॉलोमनाक विचारलें तुका कितें जाय, आनी सॉलोमनान मागलें देवा लागीं. ताणें म्हणलें म्हाका गिन्यान दी, म्हाका तुजी जाणवाय दी, जाणवायेचो आत्मो म्हजेर देवूं सायबा, म्हाका हेर कांयच नाका, कित्याक तुजे मुखार हे जाणवाये मुखार ह्या शाणेपणा मुखार सगलें भांगार एक चिमटीभर रेंवें इतलें. तिच्या फुड्यांत रुपें म्हणल्यार माती, भलायकी आनी सोबिताये परस हांवें तिचो चड मोग केलो. कोणाचो? हे जाणवायेचो. So I value this knowledge that you will give me, the wisdom that you will give me. And आमी जाणा बाबा भयणीनो, Solomon was filled with wisdom. Even the queen came from the south to know what was Solomon's wisdom. बाबा भयणीनो, आमकां देव जायते फावटी बरे जाणवायेन बोरता, बरे शाणेपणान आमकां बोरता. घोडयेक एका मनशाक जायती जाणवाय आसा. He has lot of knowledge, but he may not be a man of wisdom. असलेंच आमचें धोरण जाता. आज 3 वस्तू आमी मोतीन दवरुया. पयले सुवातेर आमचें सगळें ग्रेस्काय आनी सासणाचें जिवीत. हो ग्रेस्त मनीस येता आनी जेजूक विचारता, हांवें सासणाचें जिवीत जोडूंक कितें करूंक जाय? एंड जीजस गिव्स हिम अ सिंपल आन्सर. सासणाचें जिवीत जोडूंक जाय, तुजे लागीं आसा तितली ग्रेस्काय वीक आनी वच आनी गरिबांक वांट. दॅट्स वॉट वी आर कॉल्ड टू डू, टू एम्प्टी आवरसेल्व्स. आमकांच खाली करूंक. We have to empty ourselves. जायते फावटी जायना आमच्या जिवितांत. We feel that God is asking too much. देव आमचे कडेन जायते मागता अशें आमकां. God is asking only what is we can give him. आमचे कडेन जाता तितलें देव मागता, चड मागिना आमचे कडेन. दुसरी गोश्ट, ह्या मनशा लागीं विचारल्या उपरांत शीस घाबरतात आनी शीस ताका विचारता, सायबा आमी सगळें सोडलां, आमी तुजे लागीं आयल्या, म्हणटच आमकां सायबा मेळचें ना सासणाचें जिवीत? म्हणटच देवाचें राज आमकां मेळचें ना? आनी जेजू म्हणटा, तुमी कित्याक भियेल्यात? जो कोण म्हजे पासत आपल्या बाबा भयणाक, आपले ग्रेस्कायेक आनी आपले वस्तूंक सोडटा, काय बरी उतरां जेजूची, तो ह्याच काळांत दुमाड्यां बरोबर, दॅट वी हॅव टू नॉट फॉरगेट, म्हणजे वीथ ऑल द ट्रबल्स इन युअर लायफ, यू वील गेट एवरीथींग 100-fold. जायते वस्तू तुका परतून मेवतल्यो. बाबा भयणो, हेंच आमचें जिविताचें धोरण. आनी आज हेब्रेवांक बरोवन म्हणटा, देवाचें उतर काळजाचें अंतरेक आनी चिंतनाचीं पारकां. आमची चिंतना तें पारकिता देवाचें उतर. आनी दॅट्स वॉट जीजस रियलायज इन हिज डिसायपल्स. ताच्या शिसांचें ताका गमन आयलें. कित्याक ते सगळे समजताले जेजूचो पाटलाव केलो, जालें सगळें. नो, बट यू वील हॅव ऑल्सो टू अंडरगो ऑल द ट्रबल्स इन युअर लायफ. तुज्या जिवितांत तुका हेर दुमाडोय मेळटलो, जरी तो तूं हे देवाचें राज तुजे मदें हाडूंक सोदे. म्हणटकूच ग्रेस्काय आनी देवाचें राज दोनी आमकां बाबा भयणीनो सोर जायनात. एक वस्त आमी सोडून दिवंक जाय, जरी तर आमी दुसरी वस्त आमच्या जिवितांत घेतिले. देवाचें राज आमकां मेळटलें जाल्यार सगळी काल्तिकायेन आमच्या दुमाड्यांक आमी फुडो करूंक जाय. तिसरी वस्त काय बरी जेजू म्हणटा, पळय तुमी म्हजे लागीं तशें जाल्यार कोणाक ताळोवन मेळत म्हूण जिवीत ते शीस विचारतात. आनी जेजू म्हणटा, मनशा कडेन तें घडोना, पूण देवा कडेन तशें न्हय, कित्याक देवा लागीं सगलें घडटा. एवरीथींग इज पॉसिबल वीथ गॉड. म्हणटा जायते फावटी वी थिंक दॅट आमकां दिसता दुमाडो आयलो, आमचेर कोश्ट आयले, आमचेर ग्रेस्काय सगळी गेली लोटोन, आमचेर आटे बिटे आयले. वॉट इज लेफ्ट? आमचे लागीं कितें आसा? पूण देवा लागीं सगलें आसा. देव घोडे आमकां परतून सगलें दितलो. आमी घोडेक संपर्क साधन उजार करता तेन्ना बाबा भयणीनो बरे जबाबदारेन ये आनी पळय कितें तें आमी तें गरजेचें. बाबा भयणी, आमी कितें वाचता, आमी कितें दुसऱ्यांक सांगता, आमी कितें दुसऱ्यांक पळयता. जायते फावटी आमी आमच्या जिवितांत ह्या संपर्क साधनाचो दुरुपयोग करता. मिन्स वी मिसयूज इट, द मिन्स ऑफ कम्युनिकेशन. आमच्या पत्रांचेर कितें येता आयज काल? आमच्या पत्रांचेर फकत एक वाटेन वस्तू येतात.
इट्स बायस, द न्यूज पेपर आर बायस. आमी म्हणटा आमची मिडिया जाल्यार एकाच सरकाराची जी विक्री घेतल्या अशें आमचें धोरण जालां. बिकॉज वी हॅव अ फियर इन आवर मायंड. आमचें सगळें भिरांत आसा. द पर्सन हू फेसीस द ट्रूथ डजंट फियर फॉर एनीथींग. जरी तर तूं स्वताक बँग मारता तुज्या जिवितान भाव भयणू, खंयचेंय जावं तें तुजेर वायट येवं कोश्ट येवं, ह्या स्वताक तूं फुडो करतलो. आनी जेजू हेंच आपल्या शिसांक सांगता, धुमाड्या बरोबर तुमी सगळें जिखून घेतले. म्हणटच 3 वस्तू आमच्या मनान दवरया. पयले सुवातेर आमची ग्रेसकाय सोडून सासणीक जिवीत आमी आपणावया. ग्रेसकाय सोडून देवाचें राज कितें तें आमी ओळखून घेवया. आनी देवा लागीं कांयच जायना तसलें ना, कित्याक देवा लागीं सगळें जाता. म्हणटच देवाचेर पातयेवन आमचें जिवीत आमी सारूया. तेन्नाच की सोलोमोना भाशेन आमकां जाणवाय मेळटली, आमकां शाणेपण मेळटलें आनी उदीक गिरेस जावंक आमकां पावतलें. ते गायन आमी आयकलां कांतार, मनी मनी इट्स हनी इट्स अ रिच मॅन्स वर्ल्ड. हें धोरण सारकें न्हय बाबा भयणू, कित्याक सगळेंच पयशान आमी विकतें घेवंक जायना. शांती, सवस्काय, मोग, भावपण, एचार पयशांनी येना भाव भयणू. सगळें बाबा भयणीनो आमच्या जिवितान त्याग केले बगर आमकां मेळना. देवाची कृपा आमकां मागुया, उदीक शाणेपणान आमी बरुया आनी जाणवाय आमच्या जिवितान आमी आपणावया. उबी रावया. सगळीं बरोबर आमचो भावार्थ उच्चारून म्हणुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी समावलो, आंकवार मरितान जल्मलो, पोस पिलाता काल ताणें कुस सुसले, ताका कुस्तार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गात सोडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या सुवाक बसला, तुयतान जिव्यान मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. कॅथोलीक ओवीस सुबीक भक्तांचो एकतार, पातकेचे बोगसुनी कुडीचे जिवणपण, सासणेचे जिवीत. आमेन. भावार्थान बरलेलो मनीस सदांच देवाचेर पातयेवन जियेता. तर होच आमचो विस्वास देवाचेर दवरून आमची मागणी आमी बापाक उबारुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी आनी याज्ञिकांनी देवाचेर पातयेवन आपलें जिवीत आनी आपोणें जिवंक आनी कसलेय संकश्टान मदें देवाचेर विस्वास साणिना जावंक तांकां देवाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी जाणवायेन पोरजेची सेवा करूंक आनी ह्या कोविड-19 महामारीचेर आड झुजूंक जाता ते परी वावरूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमचे क्रिस्ती भावार्थ्यांनी देवाचो खाशेलो अनुभव घेवंक आनी लोकसंपर्क साधनाच्या मुण्यारपणान वरवीं शुभ वर्तमान परगटूंक आनी स्वताची गोवाय दिवंक तांकां देवाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या दोर प्रांताच्या लोकसंपर्क साधनाच्या खात्या वरवीं जायतें बरेपण आमचे पवित्र सभेन तशें हेरां भावा भयणींक मेलूंक ह्या खात्यांत वावुरतल्यांक पवित्र आत्म्याची जाणवाय आनी देवाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमचे भुरगेन जेनेसिया आज आपली सर्जरी करूंक वेता. देवान ताका उदीक आनी उदीक घोटाय दिवंक, सगळी ताची सर्जरी दोतोर जे करतात तांणी बरे मनान करूंक आनी तांणी सगळे येस मेळूंक म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. थोडो वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी देवा बापा आमकां दवरुया. मोगाळ बापा, काल्तिकायेन आनी दिनवाशी काळजात आमची मागणी आमी तुका उबारल्यात. ती तुजी खुशी जाल्यार शाती पावय म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन.
देवा उतर आमी घेतला ताका आमी जबाब दिला जबाब सांगली जिविताचो मोगान केले पेटोवनेचो बापा तुजे उतर माता मोगान तुका जिवीत वोगता बापा तुजे उतर माता मोगान तुका जिवीत वोगता बापाक समोर पिले जिवीत ताच्या उतरार बांदून हाडून हीच पेटोवणे जेजू वरवीं आत्म्याचे मोल आमचेर देंवता बापा तुजे उतर माता मोगान तुका जिवीत वोगता बापा तुजे उतर माता मोगान तुका जिवीत वोगता मोशा बाबा बिंदू मोशान तुमचे बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें सामून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या नांवान सर्वेस्पोर मानून घेवं प्रितीच्या बापा तुजे मुखार आमी भोक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे तांचे उद्देश्य आमकां सुर्गीच्या आनंदाक पावय आमी मागता तुज्या अपुरबायेच्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणाचे देवा सोर काडयांसो ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारितान जल्म घेतलो कुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सो दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं सुर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान ओ सुर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पोराचे नांवी येता ताका सोय ओ सुर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सो तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरून सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुरची तेचपुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ती म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणी कोराचें रोगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा कुरात बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपुढे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सरभुणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेची कुडान रगोस येतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गुडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजुरीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची येवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्याची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगतीचो पोती बागयोन सुसे बागयोन धरून दता आनी सर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुवरपी त्याची सुसांगता त्याची सुथाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वोंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगलीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां मगोस आनी आमकां तारणीत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परासोर वायटांतले आमकां निवाद दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीत सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व वाकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जे कशे परमेन तिका शांती दिया आनी तुस तिका एकवटान सांबाळ जी येता राजूर चलयताय सासनाच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेनी संसाराचे पाकाटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेनी संसाराचे पाकाटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेनी संसाराचे पाकाटेले आमकां शांती दी शांती दी आमकां शांती दी शांती दी. ही देवाची शेरी वस्त जेजू उदीक आनी उदीक जाणवायेन आनी शाणेपणान भरूंक आमकां आपयता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आमकोच तुका एकपडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. जेजू म्हाका तुजी कोरोस सुके सोमनी चोशे उज्या दिव्या मोल भिजलेचे योद्रा
चोलो पळोवपेचे तुझ्या दिव्या पळविजेचे योद्रा चोलो पळोवपेचे तुझे भोगोन म्हाका जिवी नामो जेजू आनी बोलवी तुझे भोगोन म्हाका जिवी नामो जेजू आनी बोलवी मिठाव जेजू पूर्णाकारसा तेला ponti तेला vine caturlolo rucagano bigololo cudisano caturlolo rucagano bigololo cudisano तुझे भोगोन म्हाका जिवी नामो जेजू आनी बोलवी तुझे भोगोन म्हाका जिवी नामो जेजू आनी बोलवी प्रार्थुया मोहिमेमोन देवा आमच्या बापा जेजूच्या उमळी कुळी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय ह्या पवित्र जेवणा वरवीं ओदीक सुपूर्णायेन ताच्या देव सैमांत आमकां वांटो दी हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं फुडल्या आयताराक विसाची मांडावळ हे भाशेन 6 वरांचेर पॅरिश यूथ 7:15 पेंटा फोंडवे समुदाय 8:30 वरांचेर ऑल्टर सर्वस आनी 9:30 वरांचेर दोतोनीच्या क्रिस्माच्या भुरग्यांक सायबिणीची बेटीची मांडावळ हे भाशेन जातली ह्या सोमानांत समुदाय बारावेर समुदाय कॉटेज हॉस्पिटल सुरवात जातली मायरन टॅलिस हाचे घरा लागीं आनी काबार जातली सिंथिया मिरांदा हाचे घरा लागीं 14वेर समुदाय एलिगांसा सुरवात जातली विशाल मेगामार्ट आनी सोंपतली नॉलास्को हाचे घरा लागीं आज किरीत भाशेन क्रिस्माच्या भुरग्यांच्या आवय बापायची 5 वरांची सांजी मिटींग आसली ती फाल्यां
सोमारा दीस सांजे 5 वरांचेर मिटींग जातली म्हूण आमी मागता भाऊ भयणीनो जेनिसिया ही आमची भयण किरीत आपली सर्जरी आज कोत्ता जायते जाणांनी तुमी देणगी हाडून दिल्यात आजून कोणूय दिता जाल्यार ताणी म्हजे कडेन हाडून दिवचें म्हूण मागता ऑफिसान तशेंच आमचें कॅन्टीन आमच्या तरणाट्यांनी घातलां ताचे फूल नापाकडी ते ह्या बऱ्या कामाक आनी बऱ्या वावराक कोत्तली आनी दितली म्हूण तांणी भासायलां म्हणटच तुमी आतां मिस जाल्या उपरांत तांकां कसली मजत करची म्हूण आमी मागता कितें विकरेक घेयात आनी तांकां मजत करात उबी रावया सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाक दिवस देवाक gargan Jesus songi amka vijoy देवाक दिवस देवाक gargan Jesus songi amka vijoy Jesucho pormolami sungli kodin shibrot veda Jesucho dupami noven civil diuplasta Devak dinvas devak gargan Jesus songi amka vijoy Devak dinvas devak gargan Jesus songi amka vijoy
आत्म्या सोदन म्हाका ओजून आत्म्या सोदन सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आज आमी हे मिसान दिनवासणीचें बलिदान लेवोन दिकोस्टा आपल्याचो जल्माचो दीस समोर उमता. ताचे खातीर मागुया बरी भलायकी खातीर आनी ताका देवान बरे भाशेन राखून सांबाळूं म्हूण मागुया. तशेंच आज आमी जेनेसिया डिकोस्टा हे आपल्याची किडनी ट्रान्सप्लांट करता. ताचे खातीर मागुया देवान ताका बरे भाशेन ही सर्जरी जावंक आनी सगल्या दोतोरांक देवान आपल्या आशिर्वादान भरून ताची सर्जरी बरे भाशेन जावं म्हूण ताचे खातीर मागुया. सगळे हात जोडुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. भावा भयणीनो, आयज साद्या काळाचो 28वो आयतार आनी आमच्या महाधर्म प्रांतांत तो लोक संपर्क साधनाच्या मुणयारपणाक भेटयलोलो आयतार. ह्या वर्सा विश्व लोक संपर्क साधनाच्या दिसाक पाप साहेबान विशय विचून काडला, तो म्हणल्यार ये आनी पोळे. वर्तमानपत्राचेर आनी न्यूज चॅनलाचेर मेळटात त्यो खबरो जायते फावट ऑफिसान बसून बरयलोल्यो. हाका लागून पाप साहेब फ्रांसीस मागता ह्यो खबरो बरोवचे आदीं लोकांक पर्शीं भेटोन आनी कितें घडलां तें थंय वचून लोकांचो अणभव घेवन खबरो दिवंक. आयच्या शुभ वर्तमानांतलो ह्या सेवा धर्माक हो विशय काडला. देवा लागीं सगलें घडटा. पाप साहेब फ्रांसीस सांगता ते भाशेन जंय कितें घडलां थंय पर्शीं वचूंक अवघड जायत, पूण देवा लागीं सगलें घडटा. लोक संपर्काचो वावर करतल्यांक देवान गोठाय दिवंक, तशेंच आमच्या महाधर्म प्रांतांत लोक संपर्क साधनाच्या कांट्यान वावुरतल्या पासत हे मिसाचे भेटेन मागुया. आनी बाबा भयणीनो, आमी जायते फावटी येयात आनी पळयात अशें आमकां पाप साहेब सांगता तेन्ना वी यूज द मिन्स ऑफ कम्युनिकेशन. वी यूज डिफरंट एप्स ऑन आवर मोबायल्स. वी यूज डिफरंट एप्स वायल्स कम्युनिकेटींग. जायते फावटी ह्या मोबायलाचो जावं दुसऱ्या संपर्काचो आमी बरे तरेन उपयोग करूंक ना, आमी दुरुपयोग करता. वी मिसयूज इट. ह्या वेळार आमी देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता लोक संपर्काचो वावर करतल्यांनी वाऱ्यावेल्यो खबरो शिंपरायल्यात. अशें करून लोकांच्या मनांत भिरांत घातल्या. जायते फावट सारकें कितें तें नकलो आसतना लेगीत दुसऱ्यांचें नांव उबयलां. लोक संपर्काचो वावर करतात आनी बरी खबर परगटूंक आनी लोकांचो अनुभव घेवन लोकांच्या बऱ्याक पडटात तश्यो खबरो परगटूंक स्वताचे गोवायती जावंक ना. तशेंच आमी वॉट्सॅपा वरवीं सोत आसा वो ना तें पळय नासतना दुसऱ्यांक मॅसेज फॉरवर्ड केल्या. आमकां बोगूस सोम्या काकलूतकोर, सोम्या काकुतकोर, क्रिस्ता काकलूतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, सोम्या काकलूतकोर, सोम्या काकुतकोर. सूर पुदवेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सगळीं म्हणया महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इसांक संवसारी. सर्वेस्पोरा देवा सुर्गीच्या राया, सुरपुद्वेदा देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता.
आमी तुका दिनवासता तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाकंटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवाची शिडी तू संसाराचे पाप काटार आमची काकूत को सगळी तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाची मोहिमेची येसू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुका मानतात तसल्योच कोरण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे अंतरेक आनी सदां त्यो शेवटाक पावूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासूच चलयता सासनाच्या सासनाक बसुया. जाणवायेच्या पुस्तका वेले वाचप. हांवें मागले आनी देवान म्हाका गिन्यान दिलें. हांवें देवाक उलो मारलो आनी जाणवायेचो आत्मो म्हजेर देंवलो. भेट काटया आनी शिवासणा परस हांवें तिची चड अपुरबाय केली. तिचे लागीं सोर केल्यार म्हाका गिरेस्तकाय कांयच न्हय. कसलेय अमोळीक मानीक जावं तिचे कडेन हांव सोर करिना. कित्याक तिचे मुखार सगळे भांगार एक चिमटीभर रेवे इतलेच आनी तिच्या फुड्यांत रुपे म्हणल्यार माती. भलायकी आनी सोबिताये परस हांवें तिचो चड मोग केलो. उजवाडा परस ती म्हाका अदीक जाय जाली. कित्याक तिजो उजवाड कदीच पालवना. तिचे बरोबर सगळ्यो बऱ्यो वस्तू म्हाका मेळ्ळ्यो आनी तिच्या हातांतल्यान अप्रिमीत गिरेस्तकाय. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावं दी. तुज्या मोगान सर्वेस्परा आमकां दादोशी कोर. पोतून म्हणुया. तुज्या मोगान सर्वेस्परा आमकां दादोशी कोर. आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरूंक दिवं नाका. तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय. परतून ये सर्वेस्परा केन्ना पर्यान रागा बरीत रावतलोय. तुज्या चाकराचे तुका चुरचुरे दिसूं. सगळीं म्हणुया. तुज्या मोगान सर्वेस्परा आमकां दादोशी कोर. दीस उजवाडटा तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर. दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोषान आमी उलासोचशे कोर. जशें कोस्टा दोडगांनी आमचे दीस तुवें बरिल्ले आनी जायतीं वर्सां विघ्नांशे वारान आमचेर धाडिल्ली तशेंच आतां आमकां सूख संतोष भोगूं दी. आमचो जबाब. तुज्या मोगान सर्वेस्परा आमकां दादोशी कोर. तुज्या चाकरा खातीर तूं कितें करूंक शकताय तें तांकां दाखय. तांच्या भुरग्यांचेर तुजे मोहिमेचो प्रकाश फाकून दी. सर्वेस्पराचे बळेपण आमचेर देवूं. आमच्या हातांचो वावर सुफळ कोर. आमच्या हातांच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमचो जबाब.
तुज्या मोगान सर्वेस्परा आमकां दादोशी कर. हिब्रुआंक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. खरेंच देवाचें उतर जिवें आनी सुटसुडीत. तें दोनूय वाटेनी पाजलोले तरवरे परस भितर रिगता. मनशाच्या जिवाची आनी आत्म्याचे सांदे आनी मेंदू दोशी जाता थंय पर्यान रिगूंक ताका शक्ती आसा. तें ताच्या काळजाचें ओंत्रेक आनी चिंतना पारकिता. देवा मुखार लिपोन उरता तसली रचना ना, पूण जाका आमी आमच्या कोन्याचो हिशोब दिवंक जाय ताच्या दोल्या मुखार सगळें उठकें आनी परगट. देवाचें उतर हें उद्गार. खोशे मनान जी कोण गरीब ती खरेंच बागी. स्वर्गीचें राज खरेंच ताचें. हालेलुया 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 हालेलुया. भुरग्यांनी सगळ्यांनी परतून म्हणचो जबाब म्हणुया. व्हडल्यान सर्वेस्पो तुमचे सवे आसू. मार्कू पोरमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेसू वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस धांवून आयलो. ताचे मुखार दिमी मोडून ताणें ताचे कडेन विचारलें, बऱ्या गुरुजी, सासणाचें जिवीत जोडून घेवचे खातीर हांवें कितें करूंक जाय? जेसून ताका म्हणलें, म्हाका बरो कित्याक म्हणटात? एकल्याच देवाक काडून दुसरो कोणूच बरो न्हय. तूं आज्ञा तर जाणाय, जिवेशी मारूं नये, पोरदुवार करूं नये, चोरूं नये, लोटी गोवाय दिवूं नये, लोबाडी करूं नये, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी. त्या मनशान ताका असो जबाब दिलो, गुरुजी, म्हज्या भुरगेपणांतान हें सगळें हांव पाडून आयलां. तेन्ना जेसून ताचेर नदर मारली आनी ताका ताची आपुरबाय दिसली. आनी ताणें म्हणलें, एकूच तुका उणें, वच, तुजे कडेन आसा तितलें वीक आनी दुडू गरिबांक दी, आनी तुका स्वर्गांत तेवो मेळटलो. मागीर ये आनी म्हजो पाटलाव कर. पूण तो ही उतरां आयकून कोंतवलो आनी दुखाबरीत जावन कोडसरलो, कित्याक ताचे लागीं खूब गिरेस्तकाय आसली. जेसून आपणा भोंवती नदर मारून आपल्या शिसांक म्हणलें, गिरेस्तकाय आसलोल्यांक देवाच्या राज्यान भितर सरूंक कितलें कठीण. ही उतरां आयकून शीस तोटाकलें. पूण जेसून नव्यान उलोवन म्हणलें, म्हज्या भुरग्यांनो, देवाच्या राज्यान भितर सरूंक कितलें म्हूण कठीण. एक गिरेस्त मनशाक देवाच्या राज्यान भितर सरचे परस एका उंटाक सुयेच्या बिड्डेंतल्यान वचूंक ओदीक सोंपें. ते ओदीक तोटाकले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, तशें जाल्यार कोणाक तारण मेळत? जेसून तांचे दोळे लावन तांकां सांगलें, मनशा कडेन तें घडना, पूण देवा कडेन तशें न्हय, कित्याक देवा लागीं सगळें घडटा. पेद्रून तोंड घालून अशें जेजूक म्हणलें, पळय, आमी सगळें सांडून तुजो पाटलाव केला.
जेसून जबाब दिलो, हांव तुमकां खरेंच सांगता, कोणूय म्हजे पासत आनी शुभ वर्तमाना पासत घरदार, बाबा भयणी, आवय बापूय, भुरगीं बाळां वो शेतां बाटां सांडीत जाल्यार आतांच ह्याच काळान दुमाड्या बरोबर तो घरादारां, बाबा भयणी, आवय बापूय, भुरगीं बाळां आनी शेतां बाटां एकाक शिंबोर घेतलो आनी येता त्या काळान सासणाचें जिवीत झुडटलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाकाणी. There's a nice song that goes on in English. Money, 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 oh it's honey, it's a rich man's world. आयकलां? कितल्या जाणांनी आयकलां आतां बरं? It's a song that was sung in many years back. So this was a song that was famous once upon a time. And in that song, the person who's singing, the group that is singing always says, money, money, money. It's honey, it's a rich man's world. They are very much wanting to have this money. Soglyank amka poishanchi goroz. If you ask tomorrow, one of you, you will say, Father, who wants knowledge? We want money. If I give 10 lakhs to somebody, he'll say, bye-bye, I am not coming to the church. He will nicely enjoy. He'll buy a good car, he'll have good clothes, he'll have a nice hi-fi mobile, he'll have all the things at his disposal, and he'll roam around. That's what we do when we have money, because for us money is honey. It's a rich man's world. When somebody has money, we think that that person is good, that person is happy. When somebody has money, we think that man is craving and has got everything that's required in this world. Sogle संवसारान आसा तितलें ताचे लागीं आसा अशें आमी समजता. तो खुशाल आसा. We respect that person. We even bow down to him. We go and meet that person. We keep him on a high pedestal. Take for instance some of our Bollywood actors. We think they have a lot of money and we think that they are happy in their life. So they do many things. Nowadays, for all the wrong reasons, one of the actors' son is caught in a drugs case. For all the wrong reasons maybe. But that's what money does for us. When we have too much of money, we don't know what to do. When you have a mobile, the latest mobile you have all the apps in it, you do whatever you like. My dear children, my dear students, we celebrate today the Diocesan Communication Day. आमी किरीत भाशेन आज लोक संपर्काचो दीस मनयता. Why do we celebrate this day today? In order that we understand the responsibility as citizens and as faithful of the church that we have towards our church. The Pope says, come and see. Come and see how we use our apps. Come and see how we use the modern gadgets. आमी कशी तरेन लोक संपर्काची साधना उजार करतात ती आमी पळोवया. जायते फावटी फाटल्या दिसांनी एक न्यूज व्हायरल जातालो. कोणाचो? फादर बॉलमॅक्साचो. हो न्यूज व्हायरल जातालो आनी कोणें ताका उमकें शेटअप म्हणलें अशें आमी समजताले. खरें जाली ती घडणी आसली, पूण तातूंत दुसरे आपलो मसालो घालताले. अशें करूंक जाय, तशें करूंक जाय. Why should the priests involve themselves in politics? Why should the priests be bothered about politics? They should be above politics. Why? There are others who will give their opinion. There are others who have their own point of view. There are others who will dislike. Even today when I am online on this sermon, some of them will give thumbs up, some will give thumbs down. That's life for us. That's how we think life has to go on. पूण उगडास दोतचो आज जेजू आमकां शुभ वर्तमानां सांगता. Jesus himself tells us in the gospel, सगलें तुमी बाबा भयणां, आवय बापूय, तुमचे लागीं आसा तितलीं भुरगीं बाळां, शेतां बाटां, your own material things that you have, all the richness that you have, तुमी ह्या संवसारान सांडीत जाल्यार ह्याच काळान in this very world दुमाड्या बरोबर with all the persecutions you will receive 100-fold. But there will be persecutions. There will be people deriding at you. There will be people who will be
annoying you. There will be people who will be against you. There are people who will be there who will just look down on you. When you do good things, when you speak the truth. My dear students, जायते पावटी आमी ह्या संवसारान जियेता तेन्ना लोक संपर्क, how do we use communications? Today that rich young man came to Jesus. तो जेजू फुड्यान आयलो. You know, when we come to our teacher and when we want good marks, we want to be in good books with them, what do we do? Good morning, sir. Good morning, ma'am. We maskafy. Why? Because we want to have good marks. Exams are coming. The teacher will correct our papers, so we want good grades. We want to be in good books. Otherwise, we bunk the classes. Otherwise, we are absent. But when we know the exam is nearing, we want to have good grades, we nicely maskafy the teacher or the sir who is teaching us. And Oceans, Omun is Jesus Ailo. He wanted to show that he is much better than the others. So he came to Jesus and said, what must I do to gain eternal life? Sasnache jivit meduk ave kite kurung jaye. And Jesus told him, follow the statutes, follow the commandments. And the commandments it is given, tui dille asa, jiveshin maruna. You should not kill. You should not commit adultery, podduar koru nae, choru nae, you should not rob, loti gavadak, don't give false witness, labadi koru nae, don't spoil the name of others. And tujha bapai ka navo ek maan de, respect your father and your mother. And the man said, I follow the 10 commandments, I do it every day in my life. And Jesus looked at him and had pity on him. Jesus looked, means pierced through him. Jesun taka podelo, antun meauta. Jesun tache nodor mali antaka tache apurbai disli. He felt pity on him. Why? Because Jesus understood this man was lacking something. He may have followed everything, the 10 commandments, but he was lacking something. Kite? What was he lacking, you think? And Jesus told him, there's one thing you are lacking. Go sell everything you have and give it to the poor. What? Tuje lagi asa title week ani dudu goribang di. Suppose tomorrow one of you gets a lottery of about 1 or 50 lakhs. Would you give it to somebody else? They'll say, go to hell. Who would love to give something that has come in their hands? None of us would love to give. But that's what Jesus says. Jesus ten sangta, what's tuje lagi asa title weak ani goribang dudu. Give it to the poor. This is what you are lacking, he says. And he became sad. His face went down. He looked sad because he was so attached to his wealth. So how could he attain eternal life? Sasnache jivit koshe meutele asne daga. Muntus grace kai ani sasnache jivit barobar wotso na. If you want, in order to have eternal life, you must say no to some things. If you want to follow the Lord, there are some things we must give up. For instance, your ego. Many of you have ego. Many of you have a pride, false pride. I have certain mobile, I have a certain car, I have a certain bungalow, I have a certain house. My father is rich, my father is working here, my mother is working here. False pride. And Jesus says, you must be humble enough. Even if you have richness, you want to attain eternal life, poile swateri tujhe grace ka asati gori bangni. Dusre swater devache raj. No, disciples, they suddenly found, we have left everything, Jesus. We have left our house, we have left our parents, we have left our family, and we have followed you, disciples of Jesus. So we will not get eternal life. That's what they asked him. And that's what Jesus said. If you have left all these things, you will get double what you have left. But with one condition, if you have left it for good, sometimes we leave things but we are attached. Our mind is attached. But deep inside we hold a string like this.
So that's what we do. जेजू म्हणटा तुका तो देवाचें राज हाडूंक जाय, मेकळो जाव. Leave. We don't want to leave. We are so much deep-seated with our own ideas, our own temperaments. We have certain old mentality in us. We don't want to leave things. आनी हें आमच्या जिवितांत जाता. म्हणटकूच आमी देवाचें राज घेतलें जाल्यार काय बरें. म्हज्या भुरग्यांनो, देवाच्या राजान भितर सरूंक कितलें कठीण तुमकां. एका ग्रेस्त मनशाक देवाच्या राजान भितर सरचे परस एका उंटाक, that is a camel, can pass through the hole of a needle. Now what does Jesus mean? He is using a metaphor here when he says pass through the hole. Jerusalem had two doors, big. They had a big gate and a narrow gate. Now in that narrow gate only one man could pass. The other man could not pass. So one had to wait till the other man passes through that narrow gate. So Jesus तांकां सांगता, ह्या धाकटुल्या दारवट्यान सुयेचो बिड्डो म्हणटाले ताका, सुयेचो बिड्डो. Even if a camel wants to pass, what they had to do? They had to lower all the things that were put on the back of the camel. Maybe the goods that were loaded on the camel. Because that time the means of communication was through bullock carts and through camels. And since Jerusalem was a desert, those areas, they were having camels. So they had to empty everything, the goods, and then the camel would sit down and pass. So it's easy, he said, for him to pass through. But it will not be easy for you because you are carrying so many things on your head. You're so much attached. So Greska ek lockdown asa. So devache raj ani koshi atele. How will it come to you if you are attached to things? And the third thing he nicely says, and Jesus mule, when the disciples say, "Ami sogle sanle, we left everything and we have followed you," and he says, "Toshe zalyar konak taron medot? We have left everything. So who will get in this world what you are saying, Jesus? We will not be redeemed. We will not be saved." And Jesus says to them, he says, "Munsha kode ten godona, pun deva kode toshe nui kityak deva lagi sogle got." Everything is possible with God, provided you try to leave everything. I'm giving an example. Many of us will say, "Oh my God, Samsung is a nice mobile, but it hangs. Let's not buy it." Some will say, "Let's buy Redmi." Some will say, "Oh, it's not good. Okay, the battery is good, long lasting, but doesn't have so much of things." Let's take Oppo. Gives good, fast, camera is good, everything is good. Camera pixel is good. But then some would say, iPhone, my God, it's much better. The higher the rate, the better it is. Ami muntat amche jivitan. And then we have the latest apps on it. And we say, "Wow, it's good." We go through those apps. But what do we see on those apps? Zaite paute ami choita tantun WhatsApp messages yetat, WhatsApp videos yetat. We believe. Tomorrow if somebody says, "Father Peter had a fling with one nice woman," everyone will make that video viral. Wow, nice way to make a message viral. But we won't go to see the truth of it. We have to inquire. Is there a truth in it? Is it really the case? Before I forward something, before I forward a message, am I an instrument of division? Haंव गोडेक दोशी करपाचे गोडेक हातियार जाता? Am I causing division in the society? हांव समाजान दोशी करता? Am I a cause of unrest in the society when I make things viral? How do I use the modern gadgets? How do I see them? Many of us, when our parents go to sleep, we go on the pornographic sites. We see a lot of pornographic material. We see a lot of pornographic pictures. We see a lot of pornographic videos. Why? Mom, dad is sleeping. Our sister or brother is sleeping. So we are busy with our own things. That's what we fail to do. Then we use our apps for unnecessary chats. We make videos. We blackmail somebody. We tell, "See, if you don't send me this, I'll send this video to your friends." And that's how we blackmail somebody. We are being blackmailed by somebody. Suppose we were having a nice talk with somebody else blackmails us. Maybe a boy or a girl blackmails us, or his friend blackmails us, and that's where we fall as a prey. So modern gadgets are used for unwanted means.
आमी दुरुपयोग करता. We use them for unnecessary things. And that's where we fail to know that in this world everything is possible with God, but it's impossible with man. Sometimes we think we have won, but we have not won. We have lost. Sometimes we think we have gained, but we have not gained. On the more we have become poor. So as Lok Samparkacho this day of communication, my dear students, let us use responsibly everything. Let us communicate with one another in a nice way. Let us be positive about our life. When you come for Mass, first thing you should know, I am here because I want something in my life. Not because I am going to receive confirmation I am here. You know, many of you all say in your mind, somebody I was having the other day, Swabhiman Padyatra. And somebody told me, Father, some of them are waiting. Kenna kai ti dotun zatoli ani amka krisma meawtalo ani chutkara. Bas, ho gaya. That's what is your attitude? Then you are wrong. You're not going to receive the gifts of the Holy Spirit if you have this attitude. So let's now ask God to help us to grow more and more in wisdom. आमी उदीक आनी उदीक ह्या संवसारान शाणेपणाचे मनीस जावंक. उदीक आनी उदीक आमकां जाणवाय मेळूंक, that we may get knowledge to understand what is the kingdom of God, to understand what is to be in this society with all the trials and tribulation, and what it means to live according to the values that Christ has taught us. Let us ask for this grace. आमकां ही कृपा मागून घेवया. सगळीं उबी रावया आनी आमचे हात जोडून सगळीं बरोबर तुमी सगळीं बरोबर सोत मानता म्हणटलीं, कित्याक तुमकां ही गरजेची आमचो बाबार्थ आमी उच्चारूंक. सगळीं बरोबर म्हणुया, सोत मानता देवा. तो पवित आत्म्या वरवीं आंकवार मरयतान सोलमलो, ताका कुस्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवोवन जालो, स्वर्गांत सोडलो, सूर पदवीदार देवबापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित आत्म्या, कातोलीक पवीत सोबीक, भोगतांचो एकतार. ह्या वेळार आमची थोडी मागणी त्याच सूर पदवीदार देवा बापा मुखार आतां आमी दवरुया. आमच्या पाप साहेबान, बिस्म साहेबान आनी याज्ञिकांनी देवाचेर पातयेवन आपलें जिवीत आनी आपोवण्यान जिवंक आनी कसलेय संकश्टा मदें देवाचेर विस्वास साणिना जावंक तांकां देवाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी जाणवायेन पोरजेची सेवा करूंक आनी हे कोविड-19 महामारयेचेर आड झुजूंक जाता ते परी वावरूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. सगळीं म्हणुया, आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या क्रिस्ती भावार्थ्यांनी देवाचो खाशेलो अनुभव घेवंक आनी लोकसंपर्क साधनाच्या मुन्यारपणा वरवीं शुभ वर्तमान परगटूंक आनी स्वताची गोवाय दिवंक तांकां देवाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या महादोन प्रांताच्या लोकसंपर्क साधनाच्या खात्या वरवीं जायतीं बरेपणां आमच्या पवित्र सभेन तशीं हेरा भाव भयणांक मेळूंक ह्या खात्या वावरतल्या पवित्र आत्म्याची जाणवाय आनी देवाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमी सगळीं हात जोडुया, आमचे दोळे दाखुया आनी ह्या वेळार आमच्यो गरजो बापा मुखार आमी दवरुया. As students, let us ask for this grace that we may be really confirmed by the gifts of the Holy Spirit. Let's join our hands.
क्लोज आवर आयज. जायते भुरगे भोव करून तरणाटे हांगा आसात ते दोळे उक्ते धरुनात. दोळे दाखुया आमचे. भोव सुर्गीच्या बापा, तुजे मुखार आमची मागणी आमी दवरल्यात ती आमकां फावो जाल्या तूं दी म्हण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Radun magda, ulo aldrarada, amasoro soborita, Fruit of the unbroken commandments will become fruit of म्हज्या बाबा भयणी म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. प्रितीच्या बापा, तुजे मुखार आमी भोक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उद्देशी आमकां सर्गीच्या आनंदाक पावय. ह्या आमी मागता तुज्या अपुरबायेच्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं, तुमचे आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाचे देवा, सोर काडयेन सोदता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारयेतान जुल्म घेतलो. कुसाचें मरण सोंसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सो दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Dolbaranco sorvespo tu sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा उसर्गी तुका सोयसो उसर्गी तुका सोयसो सर्वेस्पराचे नावी ताका सोयसो ताका सोयसो उत्सर्गी तुका सोयसो उत्सर्गी तुका सोयसो. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी प्रगट.
आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नवे आनी सासणी कोराराचें रगत पातकांचे बोगसोडे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावळताचो गूट परगोटुया जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सरमणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगोस येवतलो आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग वैभव तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्ता तुजें पोर जोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माय सांगतचो पोती बागयोन सुसे बागयोन धर्मता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मय मागावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर बंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना सगळीं आमेन. जेजून आमकां दर दिसाक मागणें करूंक शिकयलां सुर्गींचें राज आमचे मदें येवंक ह्या मागण्यांत आमी म्हणटा सगळीं हात जोडून ह्या वेळार जेजून शिकयलेलें मागणें व्हडल्या ताळ्यान आमी म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी आमचो दिसपटो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता तर आमकां तुजें उदार काकलो दी. सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जे कुशे प्रमाण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शरीर संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत को सगळीं म्हणया देवाचे शरीर संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत को देवाचे ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन
ना जिवी ना बोर जेजू आनी पोत्री तुझे बोगो माना जिवी ना बोर जेजू आनी पोत्री उबे रावया प्रार्थुया मोहिमेमून देवा आमच्या बापा जेजूच्या उमळी कुडी रोगताच्या जेवणांत तूं आमकां पोसताय ह्या पवित्र जेवणा वरवीं अदीक संपूर्णायेन ताच्या देव सैमांत आमकां वांटो दी हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं मातशें बसुया फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ पयले मीस 6 वरांचेर पॅरिशूट 7:15 पेंटा फोंडवे समुदाय 8:30 वरांचेर ऑल्टर सर्वस आनी 9:30 वरांचेर दोतोनीच्या भुरग्यांक क्रिस्माची जी आसा ती सायबिणीची बेटीची मांडावळ ह्या सुमानांत ते भाशेन 12 तारखेर सायबिणीची बेट कॉटेज हॉस्पिटल ह्या समुदायांत 6 वरांचेर आनीक 14 एलिगांजा समुदायान 6 वरांचेर तुमच्या आवय बापायची मिटींग आज सांजे 5 वरांचेर जावपाची आसा ती पोस्टपोन जावन फाल्यां 5 वरांचेर जातली तुमी आवय बापायक कळोवचे जी कोण आवय बापाय हे मिटिंगेक हाजीर आसनात तांकां आमी मागीर सांगचे नात परते आनी तुमचें नांव सोमतेंच कॅन्सल करून उडयतले चोत्राय धरची म्हणटकूच ऑल द पेरंट्स 1 पेरंट ओन्ली नॉट 2 1 पेरंट कंपल्सरिली मस्ट अटेंड द मिटींग तुमची जी एक आवय बापूय कोणूय एकलो येवंक जाता बापूय नाजाल्यार आवय has to attend this meeting so that we decide certain things about your confirmation. So, चोत्राय धरून तुम्ही घरा वचून सांगचे. Secondly, you have a last day for submitting your baptism certificate. That is on the 12th is the last day for you. But I extend it by 3 more days. By 15th, you have to give it to your concerned teacher. म्हणटकूच तुम्ही अजून जायत्या जाणांनी फोन करून सांगूंक ना आपल्याक बॅप्टिझम सर्टिफिकेट जाय म्हणून. Some are quiet about it, cool about it. You remain cool, we will also remain cool with you after. Don't say, Father, I am not receiving my confirmation. Then you don't cry and say, show crocodile tears in front of us. We will not do it. Because many of your baptism certificates are wrong, your names are wrong. Even if they are wrong, take it from the office, send it for correction so that the corrected ones are afterwards written on your baptism, on your confirmation list. That's important. Take responsibility. You are grown up now. Take responsibility. The response is not coming specially from these gentlemen who are there. I call you all gentlemen, you young fellows who are there. No response comes. Amenu येना, मागीर तुमचे सव्यासू येना, पवित्रूय म्हणनात, गायन म्हणनात. You are quite dumb. I don't know what you all were doing for catechism all these years, because mass was being conducted very fast, so it became a practice for you. So it became something of a shortcut, because somebody else was coming and conducting the mass for you. Then there was good gala time. It's over, short and sweet, over. Mass is over, we have finished. Then catechism, then you have meeting here and there, over. Catechism is over. Don't do that. You're coming for a mass which is important. You're coming for a bigger sacrifice. Students, remember this. I insist on saying that mass is the biggest sacrifice that you come here. So, pray. Also attend to everything that is being said. Your response is important because it's a community act. It's not an individual act. Some of you can't do whatever you want. Suppose when the community is standing, you must stand. If the community is sitting down, you must sit down in the church. If they are kneeling, you also must kneel.
You can't do your private acts. Understood? Is it clear? Yes. मोहिमा म्हणटा आसतना चोत्रायदोची सांगला तुमकां आमी तुका नमस्कार करता is not to be done. Again some students are doing it. आमी तुका नमस्कार करता, you say it, you utter it, we don't make gestures. Do we say povitra, povitra, povitra? No, we don't say. So don't do things which are not required. All of you must do communitarian acts. आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाचता, तुज्या तोर वैभव पासून. So we recite it. Is it clear, students? Clear? The response is not come. Clear? Yes, Father. Thank you. Kindly stand. सुरविस्पोर तुमचे सगळ्यासू आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Your catechism will end at 11:15. Take note, none of you all must unnecessarily delay to go to the catechism. Sorry, 11:20, not 11:15. It will end. Okay, thank you.